अंदूचे इफ्फींत कोंकणी सिनेमाक तशेंच पूर्वोत्तर राज्यांतल्या फिल्मांकय खासा सुवात दवरपाचो विचार चल्ला। कोंकणी सिनेमाचो 50 वर्सांचो इतिहासय म्हणटले। इफ्फीच्या तयारेचो नियाळ घेवंक सुकाणू समितीची मंगळारा पणजे बसका जाली। जपान, इटली आनी आफ्रिकन खंडांतल्या सिनेमळावयल्या जाणकारांक इफ्फीक आपोवपाचो यत्न जातलो। इस साल गोवा सरकार और अच्छे सजेशंस दिए हैं कि कोंकणी सिनेमा को ज़्यादा बढ़ावा देना है, तो ये तो बहुत अच्छा सुझाव है और इसको हम लोग भी चाहते हैं कि ये एक्सपोजर हो कि कोंकणी सिनेमा इस मंच पे आ जाए। अराउंड अबाउट द सेम नंबर ऑफ एंट्रीज दिस ईयर ऑल्सो। वी हैव ऑलरेडी गॉट मोर देन 400 एंट्रीज बाय नाउ। कंट्री फोकस वी आर looking at Japan, we are looking at Italy, we are looking at the entire African continent. So these are some of the areas that we are working on. अंदूचे इफ्फीची तयारी सुरू जाल्या। महोत्सव 20 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर मेरेन चलतलो। चित्रपट महोत्सव संचालनालय, गोंय मनरिजवण सोसायटी आनी फिल्म उद्देगांतले प्रतिनिधी हे बसकेक आशिल्ले। ते पयलीं इफ्फीचो संचालक शंकर मोहन आनी ESGचो उपाध्यक्ष विष्णू वाघाची मुख्यमंत्री पर्रीकारा बरोबर बसका जाली। 1960 वर्सां सावन गोंयच्या कोंकणी सिनेमाचो इतिहास आनी प्रवास इफ्फीत मांडपाचो विचार चल्ला, अशें विष्णून सांगलें। I should have a chance to see what has been produced in Goa so far and what Goa is doing in the arena of films. So special. This was one of the major demands which has been listened to. All other things we have sorted out. How we are going to cooperate, what sort of thing we are doing. It's all with this. कोकणी फिल्म्स कशे करतले म्हणजे स्पेशल रेट गोंयान जाल्ली फिल्म्स जी आसा आज मेरेनची आमचो एक सेक्शन आसतलें। आमकां फायनलाइज करूं जाय सगळें। आय एम ओनली गिविंग यू अ ब्रॉड लाइन दे हैव एक्सेप्टेड ब्रॉड आउटलाइन तुमकां दिसता सेक्शन ऑन फिल्म्स ओनली गोवा। दिनेश करपे प्रुडंटा खातीर। मडगांवां तळसाजर वाठारांतले 55 फामिलीक घरां खाली करपाक नोटीसी येतल्यो। कोमनीदाद प्रशासक बुधवारा सावन नोटीसी दितलो। जिल्लोधिकाऱ्यान थंयचे बेकायदेशीर बांदकामाक नोटीसी काडल्यात। घरां खाली करपाक 1 म्हयन्याचो वेळ दिला, ना जाल्यार कोमनीदाद खाली करतली। मोती दोंगरावेले 210 घरांक 15 ऑगस्ट मेरेन मुजत दिल्या। My office staff will be serving these orders, 55 orders, which are issued by the Collector South with respect to the pending regularization applications. In the month of February, my office had issued removal notices on these encroachers. These are the encroachers of Tazor area. Now, pursuant to these notices which were issued to them, they had gone in petition before the Honorable High Court, and a decision, the writ petition that was disposed with undertaking that all these regularization applications which are pending with the authorities would be disposed within 12 weeks, and accordingly this order has come from the office of the Collector South. वास्को दामबाबाले सप्ताचे नाल्लाचे मंगळारा दर्यांत विसर्जन केले। फेरयेचे स्टॉलांचे कोफुसांव मात दुसरे दिसाय सुटले ना। कांय फेरीवाल्यांनी ही गजाल मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या कानार घालपाचो यत्न केलो, मात मुख्यमंत्र्या कडच्यान तांकां जाप मेळ्ळी ना। वास्को दामबाबाच्या सप्ताचो नाल्ल परंपरेप्रमाण मंगळारा दर्यांत विसर्जीत केलो। परेश जोशीन नाल्ल दर्यांत सोडलो। देवळांतल्यान दिंडी काडून हो नाल्ल दर्यांत सोडलो आनी उपरांत प्रसाद वाटलो। अंदू पालिकेन नव्या आराखड्या प्रमाण फेरयेचे स्टॉल वांटिल्ल्यान पारंपारीक आनी नव्या स्टॉलवाल्यां मदीं बरीच कोफुसांवां जालीं। सोमारा फेरी बंद उरली। तांतल्या कांय जाणांनी मंगळारा मांड उगडले। परेश जोशी आनी नाना बानेकारान फेरीवाल्यांक मेळून मध्यस्थीचो यत्न केलो। जे नाराज जाल्ले जे लोक आयिल्ले आसात ते सगळ्या तांची बाजू बरोबर आसा। तांणी एक विशिश्ट तरेन आपलो माल विकपाक खातीर म्हाका दिसता की म्युनिसिपालिटीन तांकांय बरोबर घेवन हाजो निर्णय घेवंक जाय आशिल्लो। निर्णय घेतना एकतर्फी निर्णय घेतकूच हो प्रकार जाता। पूण आतां सप्ताह सुरू जालो न्हय, तांकां हांवें विनंती अशी केल्या की आतां आमी आसा तशी फेरी ओपन करूया। तुमकां खंय जागे दिल्या थंय ओपन करात आनी फेरी जावनी। फेरयेचे कोफुसांवाचो प्रस्न फेरीवाल्यांनी मुख्यमंत्र्या कडेन काडपाचो यत्न केलो, पूण मुख्यमंत्र्यान तांकां कसलीच जाप दिली ना। पत्रकारा कडेनय मुख्यमंत्र्यान तेंच केलें। मुख्यमंत्री फेरीवाल्यां कडेन एक उतर लेगीत उलोवना म्हणून फेरीवाल्यांनी दुख्ख उक्तायलें। बरें, आतां सीएम आयलो आमकां दिसता तो मेळटलो म्हणून। ताणें काल कोणाक फोनाचेर सांगलें आपूण येता म्हणून। आयलो आनी नानाले घरा वतना कोणें आपयलें आमकां, चला तुमी कोण या म्हणून। हांव फुडें रावलें तयारीन। आतां आमकां भितर सरतलो म्हणून उलोवपाक, पूण तो भितर सोडूंकूच ना आमकां। तो एकदम पुलीस प्रोटेक्शनांतल्यान भायर पडलो। अरे एटलीस्ट जे लोक रावल्या त्यांचे तरी कितें तरी समाधान करचें आशिल्लें तुवें।
कितें तरी आयकोवचें आशिल्लें कितें प्रॉब्लेम म्हणून लोकांक सांगलें टीव्हीर सांगलें तूं आयकनाका लोकांचे पर्सनली तूं प्रॉब्लेम विचार तेन्नाच तूं खरोच सीएम म्हणपाचो तुका वोट मागपाक तुमी येतात लोकांचें बरें करता म्हणून तुका आज तोंड ना म्युन्सिपाल्टीचें तूं आयकून गेलो तो आज आमकां फाट करून गेलो सीएम प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.